Done live. सगळ्यांना येवकार माझ्या वांगडा आसा मनोज परब आनी आमचो नॉर्थ गोवा पंचायत इलेक्शन इंचार्ज मोहन कलंगूटकर. आयची प्रेस कॉन्फरन्स हा एक इम्पॉर्टंट इशू आमी एड्रेस करपाक येता जे आमकां एक ऑर्डर मेळ्ळ्या TCPची. सो हांव मागता रोहना कडेन की तेणी ब्रीफ करता. आम्ही नेरूळ गांवांत हांव नेरूळ गांवचो रहिवासी रोहन कलंगूटकर. हांवें 26 ऑगस्ट 2021 एक प्रोजेक्ट येता नेरूळ LBK रोड. त्या प्रोजेक्टान 26 ऑगस्ट 2021 कंप्लेंट घातली. हांवें चीफ सेक्रेटरी, डेप्युटी टाउन प्लॅनर, पंचायत, BDO आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत सगळे डिपार्टमेंटान कंप्लेंट घातलेली की थंयसर जो प्रोजेक्ट येता तो 4 ते 5 ते 6 फ्लोराचो प्रोजेक्ट येता आनी ताका इंटरनल रोड आसा तो फक्त 3 मीटर बसून ना. ते गटर आसा आनी गटराचेर कॉन्क्रीट घालून तेंच्यांनी रोड करून तो प्रोजेक्ट 1 फ्लोराचो आसलो. फर्स्ट फ्लोर जेन्ना चालू आसलो हांवें कंप्लेंट घातलेली. आयज 4 फ्लोर कंप्लीट जाले. कंप्लेंटचो रिजल्ट आमकां काल मेळ्ळा आनी ऑलमोस्ट 11 मंथ्स 1 वर्स भर जाले. फुडल्या म्हयन्यान ताका 1 वर्स जाता. सो ही ती कंप्लेनीची कॉपी. ही कंप्लेनीची कॉपी परत आमकां जेन्ना BDOंतल्यान मेमोरेंडम आयलो तेंच्यांनी पंचायतीक डायरेक्शन दिलें की तुमी एक्शन घेवचें म्हणून. कॉपी 30/8/2021 ही कॉपी BDOची. थर्ड कॉपी शोकॉज नोटीस येयली ताका TCPंतल्यान सेम कन्स्ट्रक्शनान ऑन 5/10/2021 ही कॉपी. हे सगळे डॉक्युमेंट प्रोवायड करचे म्हणून. मागीर परत आनी एक कॉपी तांकां गेल्ली. ही म्हाका कॉपी आयली 2/12/2021. सो हितून कितें जालें की म्हज्यो कमीत कमी 15 फावटी जाल्यो TCP डिपार्टमेंटान. 15 एका वर्साक हांवें 15 फावटी मारल्यो. आनी तितून म्हाका सांगलें की चीफ टाउन प्लॅनर जेन्ना मेळ्ळो तो राजेश नायक आसलो तेणें म्हाका सांगलें की आपूण पळोवन घेता. तूं पळोवन घेता जाल्यार तूं चीफ टाउन प्लॅनर जावन आसा आनी तुमीच डेव्हलपमेंट करता आख्ख्या गोंयचें. जशें तुमी प्लॅनिंग करता सगळें जाल्यार तुमी ही सायट इन्स्पेक्ट करिनासतना कशें तुमी कन्स्ट्रक्शन एलाव केलें थंयसर. आनी जेन्ना हांव येता तेन्ना हांव पळयता म्हणून 11 म्हयने जाले आनी तुमी फायनली सांगलें म्हाका ती फायल हेका गेल्या म्हणून सेक्रेटरिएटान केल्या म्हणून. आनी थंयसर 3.5 म्हयने फायल उरली भितर. कित्याक लागून ह्या हितून दिसून येता की चीफ टाउन प्लॅनर आनी डेप्युटी टाउन प्लॅनर प्रकाश बांदोडकर हे करप्शनान इन्वॉल्वमेंट आसा. करप्शन केलां तेंच्यांनी म्हणून ही 1 वर्सभर फायल पेंडींग उरली. आनी ही तुमच्या डिपार्टमेंटान फायल पेंडींग उरली म्हणून ह्या गांवान म्हाजेर आरोप जाले की हांवें पयशे घेतले म्हणून. पूण हें आमी रेव्होल्युशनरी आमी सिद्ध करता की आमी करप्ट न्हू आनी आमी करप्शन करिना. ही हेका लागून काल म्हाका ही ऑर्डर मेळ्ळी की सगळे तेजे लायसन्सीस आसा ते एबेन्सान दवरचे. आनी पंचायतीक हांव जेन्ना BDO कसो मेळ्ळो तेन्ना सेक्रेटरी ताणें स्ट्रेट अवे सांगलें की ताका डिमॉलिशन काड म्हणून. सो बाकीचें कितें आहा तें मनोज तुमकां सांगतलो. आयज जो इशू एड्रेस करता आमी तो इशू खूब इम्पॉर्टंट आसा. गोंयच्या आमच्या गांवांचे अर्बनायझेशन सद्या नेटान चालू आसा. गोंयांत आमच्या बॉम्बे करपाचे नेटान तयारी चल्ल्या आनी तेकाच लागून TCP डिपार्टमेंट आयज विश्वजीत राणे जो आयज बोवाळ घालता आनी आपूण गोंय वाटोवपाचे म्हणून लोकांक नाटकां करून दाखयता आनी फक्त आपले पॉलिटिकल ऑपोनेंट कोण आसा मायकल लोबो तेका टार्गेट करून फक्त तेचेच थोडे
लिमिटेड सिलेक्टेड केसीस घेवन तो लोकांक दाखयता की आपूण गोंय वाटोवपाक येयला, गोंय राखपाक येयला आनी इल्लीगल कितें चलता टीसीपीन ते बंद करपाक येयला म्हणून. आयज तुम्ही पळयता प्रत्येक गांवांत व्हडले व्हडले बिल्डिंगे येता. आमच्या गोंयकारांचे जे लायफ असले, जे पीसफूल लायफ असले, आमची जी डेमोग्राफी असली, आमचे जे वाडे असले, आयज ते वाडे अर्बनायज जाता. बिल्डिंगे बांदतात, भितर पंच सरपंच आयज बिल्डर जाल्ले आसा. कितलेशेच पंचायती आयज फक्त बिल्डिंगेक परमिशनां दिता, थंय सेटिंगां करता. बिल्डिंग येयली की एवढे रोखडेच पंचाच्या घराचेर स्लॅब येता, नाजाल्यार त्याच्या घरान फुडल्यान गाडी तरी येता. आयज आमचे गांव ह्या पंच सरपंचांनी भरपूरशा आमचे गांव विकलेले आसा मायग्रंटांक. तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितात, क्लियरन्स दितात आनी टीसीपी जर नोन आसा गोंयची वाट लावपाक, गोंय आमचे काडून भायल्या लोकांक विकपाक, बिल्डर लॉबीक विकपाक, इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आहा ती प्रमोट करपाक लागून टीसीपी इज व्हेरी वेल नोन. हांव विश्वजीत राणेक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की हायकोर्टाची एक रीट पेटिशन असले, ते रीट पेटिशनाची ऑर्डर आसा. रीट पेटिशन नंबर 372/2009. हेतून क्लियर कट सांगलेले आसा की जर 6 मिटरचो रोड ना, एक्झिस्टिंग रोड ना, जाल्यार थंय तुम्ही ते मल्टी स्टोरीचे बिल्डिंग येतात तांकां कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्स दिवपाचे ना, क्लियरन्स दिवपाचे ना. एक क्लियर कट रीट पेटिशनाच्या ऑर्डरीन दिल्ले आसा कोर्टान. हे वायलेट करून आयज टीसीपी डिपार्टमेंट प्रोपोज रोडाच्या नावाचेर, म्हणजे थंय रोड एक्झिस्टूच करिना, 2 ते 3 मिटराची एक गाडी सुट्टा, मुश्किलीन 2 गाडयो सुट्टा, असल्या रोडाच्या सायडीक ते प्रोपोज रोडाच्या नावाचेर आयज ते टीसीपी क्लियरन्स दिता. व्हडले व्हडले बिल्डिंग आयज गांवांत येता. तशीच ही बिल्डिंग मिस्टर ललित वर्मा म्हणून, जो कॉल सुटपाक रेगीस, तेजो म्हाका दिसता ओनर तो, तेजो ते एड्रेस आसा आर्बोरा, तेचे ते व्हडले हॉटेल आसा, कितलेशेच व्हडले. तेच्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता कशें हिल कटिंग जाला, कसो डोंगर कापला, कशें ते हॉटेल वाडत आसा. सो तेचे हे कन्स्ट्रक्शन थंय येताले. आमी 1 वर्स पयलीं गेल्या ऑगस्टान कंप्लेंट घातलेली आनी आयज तेची ऑर्डर आमकां मेळटा. ही बिल्डिंग जेन्ना स्टार्ट जाल्ली, मागीर फर्स्ट स्लॅब सुद्दां तेन्ना पडोंक नासलो. सो तेन्ना ही कंप्लेंट गेली जाल्यार आयज तेचे 4 माळे तयार जाल्ले आसा. ह्या बिल्डिंगेचे 4 माळे तयार जाले. ही बिल्डिंग 4 माळ्याची जायसर, 4th फ्लोर जायसर ही बिल्डिंग हे 1 वर्स तेंच्यांनी पेंडिंग दवरले. आमकां नाचत रावले. आमचेर तेंच्यांनी कन्स्पिरसी केली की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पयशे घेतले, कंप्लेंट घातले आनी ओगी हा म्हणून. सो हे सगळें जालें, पूण फायनली काल आमकां रोहनाचे कंटिन्युअस फॉलोअप, कितलेशे त्यांनी फावटी मारले, फोन कितलेशे कॉल जाले ऑफिसरांक आनी फायनली आमकां ही टीसीपीच्यान ऑर्डर येयली. ह्या ऑर्डरीन क्लियर कट तांकां टायम दिल्लो, सगळें जालें, तो फेल जालो. क्लियर कट काल टीसीपीची एक ऑर्डर येयल्या. तेतून तांकां जे तेंचे टेक्निकल क्लियरन्सीस असले, ती स्पेशली ऑर्डर डेटेड 17/1/2020 तांकां जी टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर आसली पळय ती फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड कंपाउंड वॉल एट सर्वे नंबर 15/2/A of village Derul is kept in abeyance till the road under reference to the property is constructed 6 meter wide. हेतून कितें सांगता तांकां टीसीपी आता की 6 मिटराचो तुम्ही रोड थंय बांदचो, ना रोड बांदिसर ते तुमचे अबेन्स आसा. ना सेकंड तुम्ही डॉक्युमेंटरी एविडन्स दाखोवपाचो, प्रोवाइड एनी सच डॉक्युमेंटरी एविडन्स रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ 6 मीटर रोड. ते प्रॉपर्टी कडे वचपाक 6 मिटराचो रोड आसा, नाल्यार जो पर्यंत तुम्ही बांदिना, जो पर्यंत रोड जायना, तो पर्यंत तुमचे जी क्लियरन्स टेक्निकल क्लियरन्स आसा पळय तो अबेन्सान दवरता म्हणून काल ऑर्डर येयली. हे क्लियर कट इतले कोर्टाची जेन्ना ऑर्डर आसा, 6 मिटराचो रोड ना, तुम्ही बिल्डिंगे गांवांत दिवचे न्हू, वाड्या वाड्याचेर तुम्ही अर्बनायझेशन करचे न्हू, भायल्या बिल्डरांक हाडून तुम्ही जागे विकून तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवचे न्हू. आयज भायले लोक बिल्डर येता ते जागे घेता, पूण जर त्या जाग्यांचेर जर टीसीपी स्ट्रॉंग रावली, टीसीपी जर नॉन करप्ट रावली, टीसीपी जर ऑर्डर आनी कायदो जर फॉलो करपाक टीसीपीन घेतलो, जाल्यार कोणूच म्हाका दिसना भायले जे बिल्डर आहा ते गांवांत प्रॉपर्टी घेतले.
आज तांकां जाय तशें प्रॉपर्टी घेवन जाय तशें थंय बांदपाक मेळटा, जाय तशें टीसीपी थंय क्लियरन्सीस दिता आनी लोकांक फक्त कंप्लेनी घालून नाचयता. हितून पंचायतीचो मेजर रोल आसता. पंचायतीन जे पंच आनी सरपंच बसता ते सगळे वांगडा एक युनिट करता. भितर मागीर रुलींग ऑपोजिशन कोण ना, सगळ्यांक वांगडा हप्ते पावतात, वांगडा ते चोरतात, गांव नश्ट करतात आनी तांकां क्लियरन्सीस दितात. आनी हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज खुबशा पंचायतीन आपले भुरगे घालतात. थोडी कडेन पॅनल आहा, थोडी कडेन एक भुरगो आसा, 2 भुरगे आसा. ते भुरगे आमी पंचायतीन भितर घालतात. कित्याक आमकां पंचायतीचेर कंट्रोल दवरपाक जाय, चॅक दवरपाक जाय. कित्याक ना जाल्यार एवरी टायम हे काडटाले आनी अशी परमिशनां दीत रावतले, टीसीपी त्या वाटेन परमिशन दीत रावतले, पंचायत काय ऑपोज करची ना आनी फक्त सेटिंगां चलतली आनी गांवाची अर्बनायझेशन जावन गांव आमच्या हातीन उरचो ना. आयज येदे व्हडली तेणी कन्स्ट्रक्शन केला. हांगा जर तूं फ्लॅट घेवपाक गेलो तुका मिनिमम फ्लॅट 70 लाख ते 80 लाख रुपया एक फ्लॅट आसतलो. नेरूल गांवांत कितल्या लोकांचे कॅपेबिलिटी आसा 70 आनी 80 लाखाचो फ्लॅट घेवपाक? तेंच्या वाड्याचेर कितल्या लोकांची कापासितात आसा हो 70 आनी 80 लाखाचो फ्लॅट घेवपाक? हे जर अफोर्डेबल हाऊसिंग जर येना जाल्यार हेंकां गांवांत परमिशन कशें मेळटा आनी कोण दिता आनी कित्याक दिता हे लोकांनी चिंतपाक जाय. एवरी टायम ते पंच सरपंच आमी निवडून हाडीत आसा ते लाखांनी रुपया मोडटा. कित्याक हे बिल्डर लॉबी तांकां सपोर्ट करता, तांकां फायनान्स करता, तेच पयशे इलेक्शना कडेन आमकां दिता आनी फाल्यां आमचो गांव विकता आनी आमकां रस्त्याचेर उडयता. आयज आमकां गांवांत जाल्यार एक प्लॉट नासता, एक टॉयलेट बांदतले, एक रूम काडटले जाल्यार आमकां प्रॉब्लम आहा. पूण येदी व्हडली इलिगल कन्स्ट्रक्शन विश्वजीत राणे आनी तेचे जे डिपार्टमेंट आसा ते डायरेक्ट तांकां सपोर्ट करता. विश्वजीत राणेक सांगपाक सोदता ही जी आयज ऑर्डर मेळ्ळी आमकां काल, ही ऑर्डर घेवन प्रत्येक गांवांत जी 100 मीटर रोड नासतना जी कन्स्ट्रक्शन येयला सगळे फायल्स तुज्या कडेन आमी दितले. तुका आमी हँड ओव्हर करतले, तुज्या डिपार्टमेंटाक हँड ओव्हर करतले, दोगांयकूय कॉपी करतले. पळोवया तूं गोंय कितले राखपाक येयला आनी कितले गोंय राखपाचें तुज्या काळजान आसा आनी मनान आहा. कितल्या बिल्डरांचेर तूं हात घालता काय फक्त मायकल लोबोचेरूच घालता हें आमकां पळोवपाक जाय. तो मायकल लोबो परतो बीजेपी येयलो उपरांत तेजे सगळे केसी तुमी भायर मारतले सगळे लोकांक खबर आसा, न्यू कांय ना. पूण आमी आयज तुमकां एक्सपोज करपाक येयला की जेन्ना तुमच्या कडेन कंप्लेंट आसा, जेन्ना कोर्टाची ऑर्डर आहा तेन्ना तुमी अशी कितलीशीच तुमी लायसन्सां दिल्ली आसा, कितलेशेच क्लियरन्स तुमी दिल्ले आसा. हे सगळी क्लियरन्सां आमी आतां आरटीआयच्या थ्रू मागतले. जे जे प्रोपोज रोडाचेर तुम्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ना जाल्यार थंय कन्स्ट्रक्शन जाला ते एकूण एक एवरी बिल्डिंग इज इल्लीगल. कोर्टान थारायल्ले आसा, कोर्टान सांगलेले आसा आनी आयज तुमच्या डिपार्टमेंटान टीसीपी डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी फॉलोअप केले, आमी फायट केले, आमच्याय भुरग्यांक ऑफरी येयले, रोहनाय कडेन ऑफरी येयले, ह्याय फुडें ऑफरी येतले, पूण आमी ऑफरी घेवपाक हांगा बसोंक ना. तुमकां जर दिसता दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी भशेन आमी केस घालतले आनी फाटीं सरतले ना जाल्यार आमी भिवन रावतले म्हणून हे तुमी चिंतू नाका. आनी हे आयज जे एग्जाम्पल आसा हांव लोकांक सांगपाक सोदता, खुबश्या लोकांक दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स फक्त बारीक सो कॉल्ड गरीब म्हणजे जे फक्त लोळके कपडे घालून आसता आनी गरीब दिसता त्या गरिबांचेर आमी अटॅक करता, टार्गेट करता. गरीब कोण ना, भेलपुरीवाल्यान सुद्दां बंगलो बांदलेलो आसा, फ्रूटवाल्यान सुद्दां प्लॉट घेतलेले आसा आनी तेचो प्रूफ आमच्या कडेन आहा. कितलेशे शॉपां घेतलेली आसा, बंगले बांदलेले आसा, घरां बांदलेली आसा, सगळे ना. तुम्ही आमच्या लालाची बस्ती थिवेन येवपाक शकता. म्हापसाचे सगळे फूड वेंडर थंयसर प्लॉट घेवन बरे टेरसाची घरां बांदून एसी लावन डिश लावन आरामान आहा. सो कॉल्ड पुअरांचेर आमी कंप्लेनी घालता आनी तांकां आमी हॅरेस करता म्हणपी त्या लोकांक आमी दाखोवपाक सोदता. फाटींच आमी मरिना प्रोजेक्टाचेर आमची ऑर्डर येयली आनी ही व्हडलो बिल्डर हे जे पार्क रेगीस जे हॉटेल आसा, हे हॉटेल केदें आहा तुम्ही पळोवपाक शकता. गुगलाचेर घाला पार्क रेगीस हॉटेल केदें व्हडलें आहा तें, तेच्या ओनराचें कन्स्ट्रक्शन येदें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन 6 स्टोरी बिल्डिंगेचें कन्स्ट्रक्शन आयज आमी हाडयता. सो ह्या फुडें कोणें आर्थिक म्हणजे न्हू की आमी फक्त गरिबांचेरूच टार्गेट करता नाल्यार आनी कोणाचेर. आमी अशें कितलेशेच कंप्लेंट घालता पूण ते जे डिपार्टमेंटां आसा ती डिपार्टमेंटां आमकां सपोर्ट करिना नाजाल्यार फास्ट ट्रॅक करिना. आमकां फक्त नाचयत दवरता, लोटकोन दवरता, टायमपास करतात, हांगा वच थंय वच म्हणून फक्त डिपार्टमेंटांनी हांगा थंय आमकां भोंवडेत रावता. आनी त्या म्हणसर बिल्डींग बांदून जाता. बिल्डींग जाल्या उपरांत मागीर ते म्हणटा इन्व्हेस्टरांनी ते इन्व्हेस्ट केल्ले आसा आनी तेका राखपाक लागून मागीर टीसीपी आपले सगळे कायदे चेंज करता जे इल्लीगल आहा ते लीगल करून उडयता. आनी म्हाका दिसता फाल्यां ह्या बिल्डिंगेक लागून आतां 100 मीटर रोड बांदला म्हटल्यार थंयसर 100 मीटर रोड सुद्दां जावपाक शकता. फाल्यां थंय कापराल धांवोन वचोन फाल्यां पावसान सुद्दां तो रोड करपाक शकता, सांगपाक जायना. तांकां लागून ट्रान्सफॉर्मर लागता न्यू, तांकां लागून न्यू पायपलायन घालतात, तांकां लागून न्यू रोड जाता, सगळें जाता.
पूण सादे गरीब गोंयकाराक लागून हांगा एक रूम काडटलो, एक टॉयलेट सुद्दां बांदतलो जाल्यार तेका तुमी नाचयतात, तेका नाका करतात, तेचे लायफ हेल करून दवरतात. सो गोंयकारांनी ह्या पंचायत इलेक्शनाक पळोवपाक जाय, चिंतपाक जाय. तेच पंच, तेच सरपंच, त्याच सरपंचाची बायल ना, त्याच सरपंचाचो घोव तुम्ही निवडून हाडून अजून मेरेन फोंडान पडलेले आसा. गांव आमचे गेल्ले आसा, गांव आमच्या बायलांच्या हातीन गेल्ले आसा, वोटिंग कार्डां सारके आसा. आयज आमकांच गांवकारांक गांवांत प्रॉपर्टी घेवपाक मेळना, आमकांच आमच्या गांवांत एक घर बांदपाक मेळना, एक फ्लॅट घेवपाची आमच्या ताकद ना. हेका सगळ्याक रिस्पॉन्सिबल असली डिपार्टमेंट, ही करप्ट डिपार्टमेंट. आनी सेकंडली पंच आणि सरपंच करप्ट जे आसा, थोडेच बरे आसतले आपले गांव राखता, पूण हे सगळे रिस्पॉन्सिबल आहा. सो लोकांनी चिंतून वोट करचे. आनी विश्वजीत राणेन आतां तयार रावचे. तूं सांगतालो विरेशाक तुवें व्हॉट्सएप केली, ती व्हॉट्सएप रीड करूंक ना म्हणून. आतां विरेशाचे व्हॉट्सएप रीड करपाक तूं तयार राव. कितें क्वेश्चन? हो फोटो जो आसा, हो आयचो फोटो आसा. हो फोटो आयज मारला आमी. ओके, सो ह्या फोटोचेर आतां जर काम कितें चल्लें जाल्यार आमी परत तेंच्या नोटिसान हाडटले. हो फोटो आयज मारलेलो, सकाळी मारलेलो, सो पूण तेन्ना काम चालू नासलें. पूण आतां आमकां पळोवपाक जाय की काम चलता काय ना तें. पूण आमचो कंटिन्युअस वॉच आसतलें, मनाय आसलें. सो आतां काम चलतलें काय ना आमी वॉच दवरतले. विश्वजीत राणेक तो सांगता, आपणाक सांग एसेंब्लीन रावन तो व्हडले व्हडले गजाली सांगता, आपूण एक व्हॉट्सएपाचेर काम करता म्हणून. तेका 100% व्हॉट्सएप येतलो, विरेशाय कडल्यान येतलो, रोहना कडल्यानूय येतलो. आनी जर तेका म्हाज्याय कडल्यान येयल्लो जाल्यार हांवूय करता, काय प्रॉब्लेम ना. मनोज, तुम्ही म्हटलें की सगळे पंचायतीन तुमचे पंच मेंबर आसतले एफआपी, कित्याक तुमी इलिगॅलिटीज नोटीस करता सगळें कितें चल्लां तें. पूण आयज तुमचे एक तुमचो आमदार एकटोच आहा, तेज्या आमदारान एक वॉर्डान पंच मेंबर अनअपोज केलो, कित्याक कॅन्डिडेट नाशिल्ले. पळय थंय कशें आसा, जो मेरेन आमकां भुरगो कोण तरी ट्रस्टेड भुरगो जर फुडें येयना जाल्यार आमी ताका बेश्टे नांवांक तिकेट आमी दिना. आमचे प्रॉब्लम, आमचो तोच प्रॉब्लम जाता की फक्त कोण तरी येता आनी आपूण रावता म्हटलें म्हणून आमी ताका तिकेट दिना. आमी त्या भुरग्याची स्क्रुटिनी करता, तो पळयता आमच्या वांगडा आसतलो ना. फाल्यां आमी ताका निवडून हाडलो आनी फाल्यां जर तो दुसरे कडेन गेलो, दुसऱ्या पॅनलान गेलो जाल्यार फाल्यां आमचीच लज जावपाची शक्यता आसा. सो हांव डिटेलान ते सांगपाक शकना की ते विरेश सांगपाक सोदता की तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय त्या वाड्याचेर कितें हें आसलो. बट आमचो जो प्रोसेस आसा तितून जे ट्रस्टेड भुरगे आसा तांकांच आमी आरजीच्या अंडर घालता, ना जाल्यार आमी थंयसर वेगळ दवरता. कित्याक आमकां आमचो भुरगो दुसऱ्याच्या पॅनलान गेल्लो नाका, आरजीचें नांव घाण केल्लें नाका. आरजीचे जे ब्रँड आसा त्या ब्रँडाचेर तेणी एक काळो डाग घातलेलो आमकां नाका. येदे व्हडले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदार निवडून येवप आरजीचो आनी त्या वॉर्डार तेचे कडेन कॅन्डिडेटाक एक ट्रस्टेड भुरगो मेळना म्हटल्यार दोन वॉर्ड अनअपोज केलो. दोन कडेन अनअपोज येयलेले, एक बाती पंचायत आनी एक आगासायम पंचायत. सो दोनूय पंचायत पयलीं आतां एक तुमकां सांगपाक सोदता की हे आमकां भरपूरच्या पंचायतीन आमकांय प्रॉब्लम फेस जाला. कित्याक फर्स्ट जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें, जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना जालें की इलेक्शन सप्टेंबरान जातलें म्हणून. मागीर जालें की विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन जातलें म्हणून. तेन्ना म्हाजें पर्सनली सांगता की आमी सुद्दां जेन्ना इलेक्शनाक काम करताले आमी आमचे कॅन्डिडेट काडलेले, पूण लास्ट मुमेंटाचेर ओबीसी जाले. ओबीसी जाल्ल्या कारणान कितें जालें की आमचे जे भुरगे आसले ते ऑटोमॅटीक थंय फिल्टर जाले. खुबशा वॉर्डांनी अशें जाला की ज्या जाग्याचेर तेंच्यांनी क्लियर कट पळयला की आरजीचो खंयसर कोण कॅन्डिडेट आसा, आरजीचो बेस कोण आसा, खंयचो भुरगो एक्टीव आसा, सो तांकां कॅन्डिडेट मेळटलो काय ना हें कॅल्क्युलेशन जालें. आमच्या थिवेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें जाल्लें आसा. हांव सांगपाक सोदता वाळपय जाल्लें आसा, उजगांव जाल्लें आसा, हें तुमकां सांगपाक सोदता आमी. पूण हे प्रॉपर कॉन्स्टिट्युएन्सीन विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें कितें जालां, एक्झॅक्ट कितें जालां तें विरेशूच तुमकां सांगपाक शकता. कित्याक हांव त्या वॉर्ड लेवलाचेर त्या लेवलाचेर हांवें स्टडी करूंक ना जाल्यार हांवें ताका विचारूंकय ना की थंय कितें जालां. पूण मनोज एक्स एमएलए जो आहा पळय तेचो नेफ्यू जिखोन येता म्हणजे कितें दिसता. राव रे, तो नेफ्यू जिखोन येवप म्हणजे की बीजेपीचे आनी आरजीचे सेटल असो दुबाव लोकांकडे. आनी बीजेपीचे सेटिंग म्हणपाचें हें पयलीं पासून चलत आसा, तें आजून चलतलें. आनी फाल्यां तो नेफ्यू येवंक सुद्दां नासलो जाल्यार तेंच आमचेर आरोप लागपाचो. सो ते आरोप लागत रावतले. सो पूण हेचेर हांव तुमकां सांगता की हेचेर एक्झॅक्ट कितें जालां, त्या वॉर्डान कितें परिस्थिती आसली, दोनूय वॉर्डान जे तुमी विरेशाचें सांगता त्या हेतून कितें प्रॉब्लम जालो तो विरेश तुमकां सांगपाक जाता. पूण आमी तुमकां सांगपाक सोदता की हें बीजेपीन हें जे इलेक्शन आसा पंचायत इलेक्शन तें सगळें सेटिंग करून हे ओबीसी रिजर्वेशन जावं पंचायतीचे डेट्स जावं हे सगळें तेंच्यांनी फूल लायन अप फूल सेटिंग आसलें सो दॅट लोकांचे सर्टिफिकेट रेडी जावचे न्हू, लोकांक टायम मेळचो न्हू. आतां तुमी पळयतात फाटली कितलीशीच इलेक्शन अशेंच चलता. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं झेडपी इलेक्शन जावं असोच बोवाळ जाता आनी अकस्मात इलेक्शन येता तेन्ना ऑपोजिशन आसता तो प्रिपेअर्ड जायना. सो हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन जर खंयचो एडवोकेट जर आमकां सपोर्ट करपाक सोदता जाल्यार आमी सांगता की आमकां हितून लिगल सपोर्ट जाय, कोर्टान वचपाक. कित्याक आयज
रुल्स फ्रेम जाल्ले ना पंचायत इलेक्शनाचे रिझर्वेशनाचे फेल जाल्ले ना आनी जशे आयत्या टायमाचेर तुम्ही सांगता की ओबीसी रिझर्व जाता थंयसर लेडीज जालो हे जालो मागीर लोकांक थंय कॅन्डिडेट मेळना आनी तेका लागून आमचेच रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन कितल्याच कडेन आमकां कॅन्डिडेट मेळोंक ना आमकां ते एमडी दवरचे पडले सो हें जावपाक तुम्ही म्हणता तुमचा कॅन्डिडेट मिळाला पण पंचायतीची हे आसली टाइम असलो तो आधीच सामान जाल्लो रिझर्वेशन इज द इश्यू सेकंडली त्या पंचायतीत आम्ही ऑलरेडी आमचे कॅन्डिडेट घातलेले आसा आम्ही विलेजा कडेन थंय फुलयल्लो तेन्ना जेन्ना आमी कॅन्डिडेट जे विलेज लेवलाचे पयले तेन्ना तेणी 800 पंचायतीन तेंचे कॅन्डिडेट आसा आतां ह्या पर्टिक्युलर वॉर्डान कित्याक मेळोंक ना कॅन्डिडेट थंयसर कित्याक आरजीचो ना हे तुमकां विलेज एक्झॅक्ट सांगपाक सोदूं शकता मनोज एकूच विचारता एक सांगता तुका की ओबीसी जर तुमचे कडेन ना जाल्यार फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन पंचायतीन कोणूच नाशिल्लो विलेजा कडेन ओबीसी घालपाक ना ते आता कित्याक सांगता कित्याक एका वाड्यांतल्यान दुसऱ्या वाड्यान राव येता आरजीचो असो ओबीसी कोणूच नाशिल्लो आगासाहेब पंचायत हो जो क्वेश्चन आहा तो एक्झॅक्ट तुमकां कितें आहा ते हांव एक्सप्लेनेशन दिवपाचें हेतून ना कित्याक हांवें टिचर विरेशाक सारकें इन डिटेल विचारूंक ना सो ते विरेशूच तुमकां सांगता हांव विरेशाकूय सांगता की स्पेशल हेचेर प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी हेचे तुमचे जे लोकांचे डावट आसा लोकांच्या मनात कितेंय कन्फ्युजन आसा ना डावट क्रिएट जाल्ले आहा पळय ते क्लियर कर म्हणून विरेश सॉरी मनोज तुवें म्हणटा सादारण तांदळाचो भाव म्हणटा हय सो तुम्ही तेचे कितें सांगून आसा आमचे सदानंद शेठ तानावडे त्याच्या भावाच्या अगेन्स्ट आमचो कॅन्डिडेट आसा तेजेर भरपूर प्रेशर येयलो फाटी घेवपाक फॅमिलीचे तेंच्या फ्रेंडा कडल्यान दिसाक 5-5 10-10 कॉल फाटी घे कितलेशेच म्हाज्या घरा सुद्दां कॉल पावलो की तेका फाटी घेवपाक लाय म्हणून पूण आमी फाटी घेवंक ना आमचो मंदार पिंगे म्हणून भुरगो आसा आरजी मेंबर आमचो तो सदानंद शेठ तानावडेच्या भावाच्या अगेन्स्ट रावला फिरना सो ती फायट आमी करतलेच आनी आमी तो कोणाच्या अगेन्स्ट अशें हे आमचें कांय ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें रिप्रेझेंटेशन भितर पडपाक जाय म्हणून आमी रावला आमी फाटी घेवपाक पडोंक नाय कितलेशेच आमच्या भुरग्यांचेर फाटी घेवपाक आयज दबाव आसा आनी अजून पर्यंत ऑफरी चालू आसा की तुमी फक्त ओगी रावा तुमचे कोण आमकां हे धाडून दिया नाल्यार आमकां रूट करा पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे करपाक येवंक ना आमी ज्या जाग्यांचेर आमी कॅन्डिडेट घातला ते आमचे कॅन्डिडेट आमच्या वांगडा उरले ते कॅन्डिडेट आरजीच्या नांवाचेरूच वोट घेतले आनी चडशे कॅन्डिडेट जिखून घेतले ही खात्री आमकां आणि पोगो बिलाचेर एक काल्लू साळमेदान एक स्टेटमेंट केला की तेणे जे कितें ड्राफ्ट करून दिल्ले तुमकां आरची ते पेमेंट करून दिल्ले पळय ते तुमी प्रेजेंट करूंक ना म्हणून तशें अशे चेंजीस केला तुमी हेजेर आमी काल्लो सरा कडेन हांव उलयला ऑलरेडी सो ते भितर इंटरनल आमचें कितें डिस्कशन जालां आनी आमची फुडली कितें तयारी आसली ती डिस्क्लोज करपाक शकना बट एक तुमकां सांगता की पोगो बील हें अजून मरोंक ना पोगो बील रिजेक्ट जावंक ना पोगो बील अजून मेरेन आसा जो मेरेन असेंब्ली रिजेक्टेड म्हणून तेजेर स्टॅम्प मारिना तो मेरेन पोगो बील आसतले तो मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स फायट करतली आनी जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा तांकां लागून आमी वावरत रावतले